आता पळोवया खेळा मळावेल्यो खबरो। साळगांवकार क्लबाचो कोच करीम बेंचेरिफाक आर्मांदा फाटल्यान भारताच्या पंगडाचो कोच म्हूण आपोवपाचो विचार AIFFन चलयला। मात बेंचेरिफा साळगांवकाराक सोडपाक तयार ना। तो म्हणटा भारत म्हणल्यार ताचें घर कशें, पूण क्लबाचो अध्यक्ष शिवानंद साळगांवकाराच्या उतरा भायर तो ना। भारतातल्या फुटबॉलांत सध्या बदल जायत आसात। धेंपोचो प्रशिक्षक आर्मान कुलासोच्या मार्गदर्शनाखाला भारतीय फुटबॉल एका वेगळ्या पांवड्यार वता कसो दिसपाक लागिल्ले। मात आर्मांदान AIFFन दिल्लो 1 वर्साचो कॉन्ट्रॅक्ट न्हयकारलो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आर्मांदान नाका म्हटले उपरांत AIFFन ब्रुनेच्या राष्ट्रीय पंगडाचो आदलो कोच आनी सद्याचो साळगांवकाराचो कोच करीम बेंचेरिफाक भारताचो प्रशिक्षक म्हणून नेमपाची तयारी चलयल्या अशें कळटा। फुटबॉल खेळगड्यांच्या संघटनेन करीम बेंचेरिफाक सगळ्यांत बरो प्रशिक्षक म्हणून वेंचून काडल्या उपरांत हे खबरेक आनीकच वजन आयला। करीम सध्या साळगांवकार पंगडा बरोबर फेडरेशन कपा खातीर कोलकाता आसा। You've been linked to the India coach job with the AIFF. What is your take on this? Have they communicated anything to you so far? Well, the only thing I can tell you at the moment, I'm the coach of Salgavkar. Okay. And I'm fully committed to the club. I'm not thinking of anything at the moment. I know that there is this national team job which is linked to me. Okay. But my fate regarding that, my fate is not on my hand. My fate is definitely on the hand of Federation and Mr. Salgavkar Shibana. Okay. There is any interest, it must be discussion between the parties, and but of course I am committed to Salgavkar. I have 2 years contract, and let's see what happens. Okay, but does it feel a little overwhelming, and do you feel happy that coming from Morocco, coming from a different country, another country's football federation has recognized you and has considered you likable for the job? How does it feel basically to be considered? I already worked at the national team level. Yeah. I was the national coach of the women team, women Morocco team, the senior team. I was involved with the under-20 national team boys of Morocco. I was the coach of the national team of Brunei. Right. So it is always an honor and to coach a national team. There is no doubt about that. Okay. Of course, India became, my family is connected to here because my kids are my family now spend most of the time in India for the last 6 years. India became like a second home for me, if not the first home. Okay. So it is always nice, and it's an honor to be that the national team of India is interested in my services. ब्युरो वांगडा आमचो खेळा खबराकार निखिल परेरा। राजकारण्यांनी खेळा संघटनाचें मुखेलपण करप ही गोंयांत नित्याची गजाल। खेळांत हे राजकारणी कितें दिवे लायतात हो मोठोच प्रस्न, पूण तांकां संघटनेची अध्यक्षपदां मेळोवपा पासून कोणूच आडावंक शकना। मात राजकारण्यांनी गोंय रेसलिंग संघटनेचेर येवपाचो विचार सुद्दां करचो न्ही अशें संघटनेचो सचिव नामदेव चोपडेकार म्हणटा। SAGचे किंवा स्पोर्ट्साचे जे मुखेल आसात ते मिनिस्टरांक सारको वांगडा घेवन मागीर पॉलिटिकल लिडरांक वांगडा घेवन आमचो जो असोसिएशन आहा ताचे वयर दाबो करपाक सोदतात आनी तांकां फुडें काडूंक सोदतात आनी तांकां ते हो असोसिएशन दिवपाक सोदतात। हें आमच्या स्पोर्ट्स मनशांनी जाणून घेवपाक की स्पोर्ट्स फिल्डात ते स्पोर्ट्समॅनान रावपाक जाय आनी स्पोर्ट्साक फुडें काडपाक स्पोर्ट्समॅनूच जाय। हे पॉलिटिकल फिल्ड मिनिस्टर सगळ्या कडेन तांकां आमकां साथ जाय, पूण हे सगळ्या हितून तांचो इनवॉल्वमेंट घेवन आमचो स्पोर्ट्स फुडें सरपाना। हालीं तेंपार भारतीय खेळा मेळावेल्या खुबशा आदल्या खेळगड्यांनी हे विशीं आवाज काडला। नामना मेळिल्ल्या आदल्या खेळगड्यांनीच खेळा संघटना चलोवच्यो अशें खूब लोकांक दिसता। सगळ्या आमच्या स्पोर्ट्स असोसिएशन किंवा सगळ्या स्पोर्ट्समॅन किंवा एक्स स्पोर्ट्समॅन हांचे कडेन मागता की तांच्यांनी अशी जी स्पोर्ट्स असोसिएशन आसा ती स्पोर्ट्सा वांगडा स्पोर्ट्सवाल्यां कडेन दवरपाची। जशें आमचे कपिल देव म्हणटात तशें मोहिंदर रमतान मागलां, तशें कपिल देवान मागलां, तशें व्हडल्या व्हडल्या स्पोर्ट्स प्लेयरान मागली जेन्ना
आमचे यांच्या मिनिस्टरांनी यांची ट्रान्सपरन्सी आसची, कित्याक खुबशे अशे पयशे जे सँक्शन जातात ते पयशे पासून स्पोर्ट्समॅनाक सारके मेळना. वास्कोच्यान आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकार. आनी इतल्यान हें खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.